झर जेजू दिता जिविताची झर जीविताची झर जेजू दिता जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर हांव येयलां तुमकां जिवीत मेळ्ळो म्हणून बरोवन उमतोंच्या मापान तें मेळ्ळो म्हणून म्हणटा जेजू. मोगाच्या दैजी वर्ल्ड TV विक्षकांनो, तुमकां सर्वांक फादर जेरिसो प्रणाम. हांव तुमकां सर्वांक एक बरी खबर हाडून आयलां. ह्या एप्रिलाच्या पयल्या तारखेतावन सकाळीं 6:30 वरांतावन 7:30 वरां पर्यंत सदांय जिविताची झर वाळटली. तशेंच हर एक आयतारा सकाळीं 9 वरांतावन 10 वरां पर्यंत मेसाचें बलिदान तशेंच वाचपाचो नियाळ तुमकां आयकोंक मेळटलो. आमी सकयल संतोश पावया, देवाक अर्गां दिवया, जिवंत जेजू ते आमचो भावार्थ वाडया आनी सडया. तुमकां सर्वांक देवाचें बेसांव. साबार जण ताका सत मानूंक पावले. त्याच जेजूक आमी सत मानता देखून जेजूच्या नांवान जेजूच्या पांया तळा येयल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, फाटल्या हप्त्यांत 1-2-3 ल्हान व्हिडिओ हांवें पळयले. एकलो अन्य धर्माचो भाव जेजूक वळख खाल्ल्या भावा सांगाता तर्काक रावला. आपणाचो धर्म खरो बरो म्हणून श्रेष्ठ म्हणून सांगतना तो आनेकलो भाव ह्या भावाक सीधा सांगता, हांव धर्मांत ना, आय एम नॉट इन टू एनी रिलीजन म्हणालो. आय डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन म्हणालो. आय बिलीव इन जीजस म्हणालो. सारकी जाप दिली ताणें. हांव धर्मांत ना, खंयचो धर्म हांव सत मानिना, हांव जेजू सत मानता म्हणालो. हाज्या पयलें तुमी पळयलां जावं पुरो, थोडे फावटी आमचे भाव ते टी-शर्ट घालून भोंवतात, जीजस इज माय रिडीमर एंड नॉट माय रिलीजन. जीजस इज माय रिडीमर, माय सेवियर, नॉट माय रिलीजन. जेजू म्हजो सोमी सोडवणदार, न्हय म्हजो धर्म. म्हज्या जिवितांतली 33 वर्सां हांव धर्मांत आसलो. म्हज्या जिवितांतली 33 वर्सां 33 years हांव धर्मांत आसलो. पूण आतां धैर्यान सांगता, फाटल्या 31 वर्सांत हांव धर्मांत ना, हांव सतांत आसा. म्हणजे हांव म्हज्या जेजू सवें आसा. देखून आज हें सत आनी गुंडायन तुका आनी म्हाका आमकां कळटलें. जेजू ते हांव म्हज्या बापाक वळखता, जेजू ते हांव पवित्र आत्म्याक वळखता, जेजू ते सगळींचे रास कितें म्हणल्यार हांव वळखता. सगळी शिकोवन तुमकां सलिस्तारान समजोवचे खातीर पयलेंच तुमकां हो दाखलावन दिवंक कशी व्हरता. सूर्य आसा, सुर्यातावन आमकां वत येता, वतांत कितें आसा, धग आसा. वय मू, सूर्य आसा, वत आसा, वतांत कितें आसा, धग आसा. हें वत सुर्यातावन जल्मा लागी सुर्यातावन उब जाला. हें वत सुर्यातावन जल्मोंक ना, उब जाला ना. ह्या वताक सुर्यान रचला, बदलाक हें वत सुर्यातावन उब जाला. मात्र न्ही, ह्या वतांत धगी आसा.
ती ह्या वतांत न्हू कितें जाल्या जल्माल्यानी ह्या वतांत ती रचल्यानी त्या सुर्याच्या उजवाडांत ती कितें जाल्या उब्स जाल्या. हें सारकें चिंतून पळय कशें त्या धगीक त्या वताक सुर्यातावन आमी विंगड करूंक जायना. त्याच प्रमाणे बापा सवे एकवटांत असलेल्या पुताक बापा सवे एकवटांत असलेल्या पवित्र आत्म्याक आमी विंगड करूंक जायना. पूण सूर्यो कितें वत कितें दग कितें म्हणल्यार आमकां सारकें समजता की ना. आनी ह्याच वतांत भाव भयणीनो वत म्हणटा खाली उजवाड म्हणून मात्र चिंती नाकात. ह्या उजवाडांत ह्या वतांत कितें आसा उजवाड आसा वय मग सुर्यांत कितें सगळें आटापोन आसा लिपोन आसा तें सगळें त्या वतांत आसा. देखून त्या हॉलाच्या वयर सोनाल पॅनल आसात वय मग ते कितें करतात त्या वतांतली सुर्याची सकत वण घेतात आनी आमची सगळ्यो हांगा एसी तशें फॅनां आनी कितें लायट मायक हांगा कितें करतात सल अशें करतात. त्या वतांत उजवाड आसा मात्र न्ही त्या वतांत सकती आसा. मात्र न्ही वत नातल्या कडेन काळोखान तुमी कितें लावन पळया ते किर लायल्यार वट जाता गी आसा गी. त्या वतांत जीव आसा. वत नातल्या कडेन तुमी कितेंय लायल्यार काळोखान कितेंय लायल्यार तें उपजाना या कितें म्हणटात वट जायना फळ दिना. देखून ह्या वतांत जें कितें सुर्यांत आसा तें सगळें कितें आसा त्या वतांत आसा. उजवाड आसा सकत आसा जीव आसा मात्र न्ही त्या सुर्यांत कितें सगळें आटापून आसा तें सगळें त्या वतांत आसा. त्याच प्रमाणे भाव भयण आज हो दाखलो तुमकां खरोच समजालो जाल्यार आतां जें कितें हांव सांगूंक वेता तें तुमकां समजतलें. आयच्या शुभ वार्तामानांत आमी आयकुया जुवांच्या शुभ वार्तामानांत आनी हांव स्वर्धा आनी वळ 31 न्हू जॉन चॅप्टर 10 वर्स 31 आतां आयका. तवळ जुदेवानी ताका फातरोंक म्हूण परत्यान फातर विंचले. आतांय लोकांक तूं सांगलें न्हू जेजू जावन आसा देव जेजू आनी बाप एकच जेजू आनी बाप आनी पवित्र आत्मा तिगी एकच म्हूण सांगल्यार ह्याच रितीन जुदेवांक राग आयल्या बरी लोकांक राग येता. आतांच्या काळार येता कित्याक अन्य धर्माचे म्हणटा तांचो देव व्हरतो हय मो क्रिस्तांवचे म्हणटात क्रिस्तांवांचे जायते पंगड आसात तांणी कितें म्हणटात त्या पंगडान ह्या सभेन स्विकार केल्लो मात व्हरतो म्हणटात. पण हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां सर मनशाक वळाक देव एकलोच भाव भयणीन कोणा तो आयला तो जीव हर एका मनशाक कितल्या देवान तो आयला खऱ्या एका निजा देवान तो आयला. हेच पुरो एक ल्हानशें सत्पुरो मानून घेतल्यार उरले आमचे तर्क वाद विवाद सकट खंयच्याकच अर्थ ना म्हणून आमकां समजत. मात न्ही सर मनशांक हें वारें म्हणलें श्वास म्हणलो गरजेचो की ना. आमकां क्रिस्तांवांक विंगड हिंदवांक विंगड मुस्लीम भावांक विंगड हेर धर्मांत असलेल्यांक विंगड की सगळ्यांक की एकच तरी हें आनीक सत. जशें वारें तुका म्हाका आमकां गज आसा सगळ्यांक गज आसा तशें वारें नमने नमनेचें आसा एकच. त्याच प्रमाणे देवी एकलोच एकच. म्हाका तें उजवाड आसा ह्या उजवाडांत वो उजवाड सुर्याचो उजवाड म्हाका विंगड तुमकां विंगड की सगळ्यांक एकच. त्याच प्रमाणे जो आसा तसो हांव म्हणलो देव हर एकल्याक एकच. आमी पिवचें उदक धनी पांदातावन येता वय मो विंगड विंगड जाग्यातावन उब जालें तें उदक जाल्यार त्या मनशांक विंगड आमकां विंगड वय गी पिवचें उदक एकच. देखून हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां उजवाड एकच उस्वास एकच. त्या प्रमाणे तूं मानून घेता तर ते उतारी तुका म्हाका मनीस जाल्यार हर एकल्याक एकच. त्या उतरा वरवीं आमी वळखता. हांगा जुदेव जेजू पात्रांक कशी व्हरतात त्या दाळा देखून जेजू म्हणालो बापाच्या पदवेन जायती वर्ती कामां हांवें तुमच्या मुखार खण आतां तूं ताच्या दाखयल्या. कुशेन करता गी पदवी कोणें दिल्या. माथेवास वंजेला वस्वर 28 आनी वळ 18 मॅथ्यू 28 and verse 18 जेजूच म्हणटा आपल्या शिष्यांक कितें म्हणटा आयका. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी सर्गी तशें संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. देवान ताच्या बापान म्हाका सर पदवी दिल्या म्हणटा. आनी हांगा कितें म्हणालो देखून जेजू म्हणालो बापाच्या पदवेन जायती वर्ती कामां हांवें तुमच्या मुखार खण ताच्या दाखयल्या. कुशेन न्ही बापाच्या पदवेन म्हळ्यार बापाची सकत ताजेर आसा पदवी ताजेर आसा.
जें कितें ताणें केलां सकट हांवें बापाच्या पदवेन हांवें केलां म्हणटा जेजू. हांचे भितरल्या खंयच्या कामा पासत तुमी म्हाका फातरूंक ताणें सोदतात? कितें वायट केलां सांगा. ताणें कितें वायट केलां? कोणाक वायट केलां? ताणें धर्माचो पक्ष घेतलो गी? खंयच्या जातीचो पक्ष घेतलो गी? खंयच्या जनांगाचो पक्ष घेतलो गी? सांगा. ह्या दादल्यांचो पक्ष घेतलो गी? स्त्रियांचो पक्ष घेतलो गी? विचारता तो खंयच्या कामा खातीर तुमी म्हाका पात्रयतात? जुदेवानी ताका जाप दिली, बऱ्या कामा खातीर आमी तुका फातरयना, पूण तूं करताय ते देवनिंदे पसत. तूं एक मनीस तरी तुकांस देव करताय. हांगा असा सत. हे सत तांणी मानून घेवंक ना. तूं एक मनीस तरी साबार जाणांनी जेजूक मनशार पार पळयला, पूण ताचे असल्यान देव सैंब, देवाचें व्यक्तित्व, देवाची संपूर्णता, बापाचे सर शेगून तांणी पळोवंक ना. कित्याक बापाक ते वळखोंक ना देखून जेजू ते बाप संपूर्ण तरान कितें हजार आसा म्हणून ते नेनात. तूं कितें म्हणटाय देखून आमी तुका पात्रयता? आपणाक आसा तूं करताय ते देवनिंदे पसत. तूं एक मनीस तरी तुकांस देव करताय. तुकाच तूं देव करताय देखून आमी तुका पात्रयता. आतां कोणय जेजूक पळय देव म्हूण स्विकार करूंक ना ती देव जेजूक पात्रयतात. ह्या जेजूक नेगारतात, जेजूक विकृत करतात, जेजूक सत मानिनात, जेजूक वळखनात. आतां सवाल हे तूं जेजू देव म्हणून सत मानताय गी म्हणल्यार सवाल. आनी हांव सांगता, धैर्यान सांगता, जेजू म्हजो देव. कित्याक तो देव म्हणल्यार आतां आमकां कळटलें. त्याच जुवांच्या वांजेलांत 8 आनी वळू 26 कितें म्हणटा ऐका. जॉन चॅप्टर 8:24 कितें म्हणटा. जेजू सांगता, देखूनच तुमी तुमच्या पातकांत मोरतेल्यात म्हणून हांवें सांगलें. तुमच्या पातकांत तुमी मोरतेल्यात म्हणून हांवें सांगलें. कित्याक आसा तो हंस म्हूण सत म्हणून सत म्हणल्या खरीत, सत मानलेल्या खरीत तुमी तुमच्या पातकांत मोरतेल्यात. तरी देवाचें नांव कितें? पाटी वस निर्गमनाच्या बुकांत अवस्वर 3 आनी वळ 14 आनी 15. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 3 वळ 14-15. देवाचें नांव कितें ऐका. देवान मोइजेक म्हळें, जो आसा तोच हांव. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, बरो जो आसा तोच हांव. आनी हांगा जेजू कितें म्हणालो जॉन 8:24. कित्याक आसा तो हंस म्हूण सत म्हणल्या खरीत, सत मानलेल्या खरीत तुमी तुमच्या पातकांत मोरतेल्यात. जो आसा तसो सरस्पर हांव म्हणून तुमी सत मानलेल्या करीत. आणि मोठ्यान सांगचे जाल्यार हांव असो देव म्हणून तुमी सत मानलेल्या करीत. तुमी तुमच्या पातकांत मोरतेल्यात. जो आसा तसो हांव. बापान सांगलें तेंच म्हजेक, जो आसा तसो हांव, हेंच म्हजें नांव, सो संतत्यो ह्याच नांवान म्हाका वळखतल्यो. आनी जेजू तेंच नांव परत उगडापें करता ह्या जुदेवांक. त्याच वचपर्यंत जॉन 8:28 परत्यान जेजू कितें म्हणटा ऐका. जॉन 8:28 देखून जेजून तांकां परत्यान सांगलें, जेजून ताका परत्यान सांगलें, मनशा पुताक तुमी वयर उबारलेल्या वेळार आसा तो हंस म्हणून तुमकां समजतलें. दुबावाविने आज किच्चित दुबाव आसचो न्ही जेजू देव म्हणून स्वीकार करूं. जॉन 14:9 जेजूनच म्हळें आपल्या शिसांक कितें म्हळें. जेजू ताका म्हणालो, फिलिपा, इतलो काळ हांव तुमचे सांगत आसूनी हांव कोण म्हूण तुका समजना. कोण म्हूण तुमकां समजना. जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. कोणें म्हळें? जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला म्हूण कोणें म्हळें? ते जेजू ते आमी कोणाक पळयता? आमी वत पळयल्या वेळार कशें जाता तक्षण सूर्याक आमी जाणा जाता तशें जेजूक आमी पळयल्या वेळार तक्षण आमी बापाक वळखता. कितलें सलीस. आतां दुबाव ना, तर्क ना, वादविवाद करूंक अवकाशच ना. कित्याक त्याच जुवांच्या वांजेलांत 10 आनी वळ 30 जेजूनच म्हळां. जॉन 10:30 हांव आनी बाप एकच म्हळां. ऐका, हांव आनी बाप एकच. हांव आनी बाप एकच समासम. जेजू आनी देव समासम. जें कितें सुर्यांत आसा तें सगळें
सगळें तसो स्वभाव वतांत आसा त्याच प्रमाणे बापाचें सारकें स्वरूप पुता तें आसा. कोलोसेकारां बरयल्ल्या पत्रांत 1:19 Colossians chapter 1:19. देवाची खुशी अशी जाली, देवाची खुशी अशी जाली, ताचे थंय अपनाची सगळी संपूर्णता सगळ्यां थंय न्ही, ताचे थंय मात्र जेजू थंय मात्र मनीस जाल्ल्या जेजू थंय मात्र आपणाची सगळी संपूर्णता भिडार करून बापाची सगळी संपूर्णता. इवन 1% उणें ना. बापा थंय 100% पुता थंय 99% न्ही, बराबर 100%. ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता भिडार संपूर्णता बिडार करनासची. आज हें सत तुमी मानून घेया, कित्याक बापाचो सैम ताजे तें आसा म्हण आमी वाचता फिलिपिकारां बरयल्ल्या पत्रांत 2:6 Philippians chapter 2:6. बापाचो सैम, बापाचें व्यक्तित्व, बापाची संपूर्णता, बापाक कोणी वळखता जाल्यार संपूर्ण तरान ताजे थंय आसा. ऐका, सैमांत तो देव म्हळ्यार बापाचो सैम. कुडीन तो देव न्ही, म्हणजे कूड देवाची बापा कूड ना. आनी खरोच देव मनीस जावन संवसाराक आयल्या जेजू थंय मात्र आमी बापाक सारकें संपूर्ण तरान वळखूंक शकता. बापू भाऊ भयणीनो, ना दुसऱ्या खंयच्याच रितीन आमी ताका वळखूंक जायना. लुकाच्या वांजेलांत 10:22 सांगता, बापाक पूत वळखता, पुताक बाप वळखता. मात संपूर्ण तरान बाप आनी पूत एक जावन आसात देखून कोणाक पूत बापा विशीं कळीत करून कशी व्हरता ताका हेर वळखतात. ऐका, लूक चॅप्टर 10:22. सगळे म्हज्या बापान सगळे म्हज्या बापान म्हजे अधीन केला. गोळ्यांनी सगळें ताच्या अधीन केला. पूत कोणून बापा शिवाय, पूत कोण म्हणून बापा शिवाय हेर कोणूच नेना. बाप कोण आणि पुता बाप शिवाय, कोण म्हणून पुता शिवाय, आणि कोणाक पूत बापा आणि विशयांत कोणाक बाप पुता विशयांत कळीत करून खुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना. देवा विशयांत तुका आनी म्हाका आमकां सारकें जाणा जाय जाल्यार कोण आमकां कळीत करता? बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळांक. बापा अर्गा तुका तुवें कळीत केल्या, बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळांक. बापा अर्गा तुका. केवळ पुता थंय मात्र आमकां बापाची संपूर्ण सारकी वळख जाता. देखून तूं देवनिंदा उलयताय, आनी कशी देवनिंदा उलयताय? तूं आपणाक कितें म्हणटाय? बऱ्या कामा खातीर आमी तुका फातरयना, बऱ्या कामा खातीर आमी तुका फातरयना, पूण तूं करताय ते देवनिंदे पसत. देवनिंदे पसत आमी तुका फातरयता. तूं एक मनीस तरी तुकांच देव करताय. देखून आज पळय न्ही, मनशा रुपार तो दिश्टीक पडलो वय, मनशा रुपार तो दिश्टीक पडलो वय मू. आतां तो मनशा रुपार तुजे बरी म्हजे बरी संवसारांत आसा गे. तो रुपांतर जाला, तो जिवंत जाला, जैतवंत जाला, महिमेवंत जाला, आनी सर्गा सोडून गेला वय मू. आतां तो मनशा रुपार संवसारांत ना. मनीस जावन ह्या संवसारान मनीस जावन संवसाराक आयिल्लो मात्र, आनी ह्या संवसारांत 33 आनी कितें म्हणटात 6 म्हयने 33 वर्सांत 6 म्हयने तो मनीस जावन आसलो. मात जल्माल्ल्या घडयेंतल्यान कुर्सार मरता पर्यंत, संपदले म्हणल्या घडये पर्यंत 33 वर्सांत 6 म्हयने तो संवसारांत आसलो. त्या जाल्यार ताचें रूप मनशाचें, भायलें रूप, पूण व्यक्तित्व सैम बापाचें. जेजू एकल्या शिवाय कोणाकच बाबन कोणाय मारी पात तुका आनी म्हाका आमकां बापाची वळख जाय. कितलीय तुमी सांपावलाची कितल्योय तुमी वाचपा म्हळ्यार कितें म्हणटात पत्रां वाचा, आमकां सारकी वळख जाय. तुमी पोरनो तेस्तामेंत कितलोय वाचा, आमकां देवाची सरस्वराची वळख जायना. सारकी वळख, संपूर्ण वळख, परिपूर्ण वळख जाता तुका आनी म्हाका आमकां जेजू थंय. त्या भायर वाटच ना. देखून आतां पाटयान मुखार वास. जेजून जाप दिली, तुम्ही देव म्हूण हांव सांगता. ही उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत बरयलेली आसात की नात? हाच्या पयलीं तुमी देव म्हणून उसारलेले आसा. तें खंय आसा म्हळ्यार किर्तनाच्या बुकांत 82 आनी 6 कितें म्हणटा ऐका. दावीदच म्हणटा ताणें बरयल्या किर्तनांत 82:6. हांवें म्हणलें, तुम्ही देव, तुम्ही सगळे परमोन्नत देवाचे पूत. आमी सकड परमोन्नत देवाचे पूत, आमी ताच्या सारक्याचे सुरपायाचे देखून आमी देवाचे पूत. बरोवन घाला देखून जेजू तेंच परत्यान तांच्या उडासा काडटा. ह्या जुदेवांक कितें म्हणून उडासा काडटा? बरोवन घाला न्ही. कितें बरोवन घाला? तुम्ही देव म्हूण हांव सांगता. ही उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत बरयलेली आसात की नात? आसात की नात? जर देवाचे उतार प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यात आनी पवित्र पुस्तकाचे उतार केदींच भंगोंक नजो. आमी केदळा देव जाता.
आम्ही केदाळा देवाच्या सारख्याची स्वरूपाची आम्ही जाता ऐका जॉन चॅप्टर 1 and verse 13 जो म्हणजे वस्वर 1 आणि वळ 13 ती जल्मली नाही रक्तामासावर रक्ता मासावरवी कुडीन जन्मल्यावरवी नाही वा कुडीच्या सैंबिक वडण्यावर कुडीच्या सैंबिक वडण्यावरवी आम्ही जन्मल्यावरवी वा नाही मुनशाच्या कुशेवर या मनुष्याच्या कुशेवरवी आम्ही जन्मल्यावरवी नाही बघा देवावर आम्ही देवावरवी देवातही जन्म घेताना आम्ही देवाबरी जाता म्हळ्यार अर्थ कितें जांकां देवाचो पवित्रत्व सोलोन व्हरता ती जाता देवाची रोमन्स चॅप्टर 18 verse 14 ऐका रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 8 आणि वळ 14 रोमन्स 8 verse 14 जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता जेदना देवाचो प्रेरकत्म पवित्रत्म तुजे थंय आसा कसो जेजू थंय आसलो संपूर्ण तरान तुजे थंय आसा तेदाळ तूं आनी हांव आमी जाता ती देवाची भुरगीं देवाची भुरगीं मात्र आमी केदाळा पयलें बापा सगळें डायरेक्ट आमकां एकवटांत रावंक जायना पयलीं आमी कोणाच्या एकवटांत येजय देखून जुवांचो वांजेला वचवर 1 आणि वळ 12 सांगता तें गरजेचें आमी जेजू शिवाय बापा शिवाय एकवट जोडूंक साध्यच ना भाव भयण ऐका पूण आपणाक स्वीकार केल्या पयले हांवें तुवें आमी कोणाक स्वीकार करे जाय जेजूक स्वीकार करे जाय मात्र न्ही म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास आनी ताचेर दवरतल्या एकल्याचेर मात्र विश्वास दवरलेल्या वेळार देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें पयले आमी जेजूच्या एकवटांत तेजे पयलें तुवें आनी हांवें जेजू समेत एकवट जोडीचे आमी जायचे ताच्या कुडीचे संदे एफेसकारां बरयल्या पत्रांत वचवर 5 वळ 30 एफिशियन चॅप्टर 5 verse 30 आमी ताचे कुडीचे सांदे केदाळ आमी ताच्या कुडीचे संदे जाता सोमियोनिया एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत आमी एकवटल्या सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत केदाळा ताजे सवय आमी एकवटता जो असं म्हणजे वचो 14 वळ 23 ऐका जॉन 14 verse 23 केदाळावान तूं आमी जेजू सवय एकवटता ताजे सवय एक जाता ऐका जेजून ताका जाप दिन म्हळें जेजून ताका जाप दिली जो कोण म्हजो मोग करता केदाळा ताचो मोग केल्ल्या वेळार तो म्हजे उतार पाळटा ताचे उतार पाळिल्ल्या वेळार तवळ म्हजो बाबो ताचो मोग करता देव बाप तुजो म्हजो आमचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी आमी येवन दोगी ताचे थंय येवन ताचे थंय वस्ती ताचे थंय करता वस्ती करतना आमी जाता जेजू सवय बापाची आमी जाता जेजूच्या एकवटांत आयिल्ल्या वेळार आमी जाता बापाची बापा सवय आमचो एकवट साध्य केदाळा तूं आनी हांव आमी जोडटा आमचो एकवट जेजू सवय कोरिंथकारां पयलें पत्र वचो 3 वळ 23 1 Corinthians chapter 3 verse 23 केदाळा आमी खरी देवाची भुरगीं जाता ऐका पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्ताची जाल्ल्या वेळार न्ही क्रिस्तांव जाल्ल्या वेळार आनी क्रिस्त देवाचो कितले फावट सांगला न्ही क्रिस्तांव जाल्ल्या वेळार हांव आनी तूं आमी क्रिस्ताची जाल्ल्या वेळार ताच्या कुडीचे सांदे जाल्ल्या वेळार ताच्या एकवटांत आयिल्ल्या वेळार संपूर्ण तरान ताच्या पवित्रपणांत भाग्यवंतपणांत ताच्या व्यक्तित्वांत हांव आनी तूं आमी भागीदार जाल्ल्या वेळार आमी जाता कोण क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो आमी जाता क्रिस्ताची आनी ताचे सून एकवटलेले आमी जाता देवाची आतां मुखार वास जर देवाचे उतर प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यांत आनी पवित्र पुस्तकाचे उतर केदींच भंगोवंक नजो तर म्हाका बापानच धाडला आसता हांव देवाचो पूत म्हूण म्हणलें देखून आतां जेजू कोण जावन आसा देवाचो पूत आतां पूत म्हळ्यार कोण तुजे तावन उपजल्लो जावन आसा तुजो पूत देखून जेजू पूत देवाचो हाज्या पयल्यान सांगलां सेवा खातान तुमकां सत कळीत ना जाल्यार देवसारां जावन शिका म्हणून म्हज्या खोबरेक कित्याक आयलाय जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता मार्काचो वांजेला वचो 7 ऐका मार्क चॅप्टर 5 verse 6 जावन ऐका पयसतावन येतेल्या जेजूक पळयतच तो धांवून येवन ताच्या पांयां पडलो आनी व्हडल्या ताळ्यान भोवमान म्हणालो व्हडल्या ताळ्यान तो म्हणालो म्हज्या खोबरेक तूं कित्याक येताय म्हज्या खोबरेक तूं कित्याक येताय जेजू जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता देवान ताका रसूंक ना तो रसना न्ही आनी तो जाता सगळ्यांचो जीव म्हणून जो असो वांजेला वचवर 2 वळ 3 आणि 4 सांगता ऐका जोनचे वांजेला वचवर 1 वळ 3 आणि 4 जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1 verse 3 and 4 सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यात आणि रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली ना खंयचीच वस्त रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना रचले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आणि तो जीवच म्हूण शकळाचो उजवाड जावंक पावलो ताचे तावन जीव जोडला
आणि हो संसार रचन जावच्या पयलें हांव आनी तूं आमी हर एकलीं ताचे सवय आसल्या म्हणटा एफेसकारां पयल्या पत्रांत वचोर 1:4 तूं आनी हांव आमी संवसाराक येवच्या पयलें वो जीव तुज्या म्हज्या आमच्या कुडीन ती भितर येवच्या पयलें ताचे सवय संवसार रचच्या आदींच आमी ताचे सवय आसल्या एक एफेसकारां पयल्या पत्रांत वचोर 1:4 ताचे समोर आम्ही भाग्यवंत आणि खातावीन जावच्या ताचे बरीत आमी खातावीन जावच्याक ताचे बरीत आमी भाग्यवंत जावच्याक ताचे बरीत आमी पवित्र जावच्याक ताचे बरीत आमी बापा सारकीं जावच्याक संसाराचे स्थापने हो संसार रचच्या पयलेंच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विंसल्यांत आमी आसल्या आमकां विंसल्ले आज ही सतां आत्मीक सतां जाणा जाया बेश्टेच कोण कितें म्हणटा तर करता तांकां तर्काक हें अर्थ ना देवाचे उतरां मारपा जाणा जाया कोरिंथीकारां पयल्या पत्रांत वचोर 8:5 आनी 6 आयका 1 Corinthians chapter 8:5 and 6 संवसारांत देव जायते आसात आसोन दे तांकां तांचेर सोडा तांकां आपणूक वचनाकात उठोवंक वचनाकात तांकां कितें म्हणटात तांचे कोबरेकच वचनाकात आकाशी जावं भूमी जावं देव म्हणलेले आसात आनी निजायकी तसले देव आनी सोमी जायते आसात तरी तुम्ही संवसारांत वेताना देव आसात म्हणून जायते म्हणटात हांगा परच्या सुटकेच्या रेत्रे वेळार भावान बरो एक दाखलो दिलो एका देवाच्या सेवकान म्हळें खंय विचारल्या वेळार देवसार आसा गे आसा कोण आमी ताज्या खोबरेक वचना तो आमच्या खोबरेक येना म्हणलो खंय तशें संवसारांत जायते देव आसा तांच्या खोबरेक तुमी वचनाका ते तुमच्या खोबरेक येनात सोडा पूण तुजो आनी म्हजो आमचो उबो करूंक ना तो देवान आयला सर्गाक सोडून गेल्या रे परत तुजे सवय म्हजे सवय मनशा रुपार न्ही आत्म्या रुपार मनीस जाल्या हर एकला ते येवन बिडार करूंक तो कशी व्हरता देखून आतां हांव आस 1 Corinthians chapter 8:5 and 6 आकाशी जावं भूमी जावं देव म्हणलेले आसात जायते आसात आनी निजायकी तसले देव आनी सोमी जायते आसात तुमी एका काळार हांकां सगळ्यांक देव म्हणून फाती येल्ले जावं पळोव एका काळार खऱ्या निजा देवाची वळख नासल्या वेळार आमी हर एकल्यान ह्या देवाक देव म्हणून मानून घेतला अन्य धर्मिया सांगाता अन्य जातीच्या सांगाता हेरां सांगाता आमी तांकां देव म्हणून लेखलां जावंक पुरो तरी आमकां आसा एकच देव तरी आसता न्ही जेन्ना सत तुका म्हाका आमकां कळ्ळी जाल्यार त्या घडयेत आमकां आसा एकच देव बाप ताचे तावन चर वस्तू आयल्यात ताचे तावन आयल्यात आनी ताचेशी आमी वेताव ताचे तावन तो आयल्यात उपजाल्यात आमकां फाटीन ताजे सैंत वचोंक आसा ताजे एकवटाक वचून आमी सर्वंक आसा संवसार सांडिल्ल्या उपरांत आमकां ताजे सवयंत एकवटांत आसूंक आसा उजवाड जावन मोग जावन शांती जावन समाधान जावन धैर्य जावन कृपा जावन सकत जावन जानवाय जावन आनी कितें जीव जावन जिवीत जावन पवित्रपण जावन भाग्यवंतपण जावन जो कसो देव आसा तशेंच ताजे सवय आमकां हें आसूंक आसा सर्गीच्या राजान देखून दुसऱ्या कोणाकच दिसो स्थान मान जागो दिवंक अवकाशच ना भावा भयणी कोणी तो जावन केदें व्हडलो तो जावन देखून तुमी धर्माक मुखार दवरता जाल्यार हें सत मानून घेवंक जायना तुमी जेजूक मुखार दवरता जाल्यार ताका मात तुमी म्हणयचो येसू नन्ना देवा येसू नन्ना जेवा येसू नन्ना एकैका देवा नन्ना प्रीती सीदा नन्ना कापाडिदा ನನ್ನ ಏಕೈಕ ನಿಜ ದೇವ ಯೇಸು ನನ್ನ ದೇವ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸು ನನ್ನ ಏಕೈಕ ದೇವ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ ನನ್ನ ಏಕೈಕ ನಿಜ ದೇವ सगळी शिकवणी एका कंतरांत आटापून आसा देखून आतां फाटी येवन मुखार वास हांव म्हज्या बापाची कामां करिना जाल्यार देखून तो बापा सारको बापाक समासम देखून बापाची कामां तो करूंक शकता हांव बापाची कामां करिना जाल्यार तुमी म्हाका सत म्हणिनाका पळय न्ही देखून हांव बापाची सर कामां करूंक शकता देखून तुमी म्हाका सत माना हांव बापाची कामां करूंक शकना जाल्यार तुमी म्हाका सत मानिनाकात पूण ती हांव करता वय जाल्यार म्हाका तुमी सत म्हणिना तरी हांव करता ते पुनी सत देवान करचे सगळें हो मनीस जावन करता जाल्यार म्हाका सत मानिना जाल्यार काम हांव मनीस सत माना न्ही दोळे आसोनी पळयनात गे तुमी कशें सांगता पळया तुमी म्हाका तुमी सत मानिना जाल्यार म्हणनी आमी करची कामां एक सादो मनीस जालो कोणूच करूं शकना ही कामां तरी पळोवन ती कामां तरी सत माना न्ही हे मनशाक साध्य ना कोणाक साध्य देवाक मात्र साध्य म्हणून तशें तरी सत माना न्ही तवळ बाप मुजे थंय
तशेंच हांव बापा थंय आसा म्हूण तुमी मानून हे थोडा घेतल्यात. तुमकां कळटलें. वो करूंक शकता कित्याक? वो करूंक शकता कित्याक? हांव बापा थंय आसा हांव बापा थंय आसा देखून आनी बाप म्हजे थंय आसा देखून हांव करूंक शकता. साबार जाणांक हें कळीत ना. देखून तो आमी निमान म्हणून देव बापा असो कळ्ळें, जेजू क्रिस्त असो देव बापा जेजू क्रिस्त बापा असो मोग, जेजू क्रिस्ताची कृपा, पवित्र आत्म्याची कोरिंथांना पयल्या दुसऱ्या पत्रांत वचप 13 ऐका. आतां तुमकां समजा जी हें तुजें तें आसा जाल्यार मात्र आमी करूंक शकता. बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमचे सवय आमच्या मनांत काळजान कुडींत आत्म्यांत आमी जियोंक सोडला तर तांणी येवन आमच्या तें बिडार केलां तर मात्र हें साध्य. ऐका 2 Corinthians chapter 13 verse 13. समे जेजू क्रिस्ताची कृपा, जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग बापाचो तो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान तुमी आसा जाल्यार तुमचे सवय आसूं. मात्र हें साद. आनी हांगा जेजू कितें म्हणटा, बाप म्हजे सवय आसा आनी हांव बापा सवय आसा देखून हें हांव करूंक शकता. ती वळ वास आतां फाटीं वचून हांव करता तें पुनिसत म्हणा तवल बाप म्हजे थंय, बाप म्हजे थंय. तशेंच हांव बापा थंय आसा हांव म्हूण बापा थंय आसा म्हणून तुमी मानून घेतल्यात तुमी मानून घेतले. आनी हे तुमच्या मनांत चड आनी चड रिगतलें. आतां भाव म्हणी हें सत कळी जायचे. बापाक आनी पुता विंगड करूंक जायना. देखून आमी वाचता जुवाच्या वांजेलांत वचो 5 आनी 20 आनी 6 John 5:26 कितें म्हणटा, जसो बाप स्वजिविताची झर त्याच भाशेन पुती स्वजिविताची झर जावन आसा. John chapter 5 verse 26. जशें आपूण स्वाजिविताची झर पळय, बाप स्वजिविताची झर तशें बापान पुताकी स्वाजिविताची झर जायसो केला. पुता की बापान स्वजिविताची झर जायसो केला. कित्याक बापा तावन येता तें कित्याक दिजे म्हळ्यार बापा कडेन कित्याक मागचें म्हळ्यार येता खंय तावन न्हू. जुवांस वांजेला वचो 15 वळ 20 आनी 6 John 15 verse 26. आतां पुता कडेन मागल्यार पुतानच दिवंक न्हू जोगी म्हण तुमी म्हण येत, पूण पुतान दिवयेत पूण दिजे जाल्यार येता खंय तावन, सोर्स खंय तावन, मूळ खंय तावन, प्रारंभ खंय तावन, आरंभ खंय तावन. ऐका, बापातान भायर सरता बाप आतावनूच भायर सरता. त्या सत्वीक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव. देखून आमी जेजू कडेन मागतना जेजून बापा तावनूच जोडला. तें आतां वतान खंय तावन आयलां, सूर्या तावन आयलां वय मग आमी वता खंय सरता, म्हाका इल्ली सकत दी, वत खंय तावन ती सकत जोडटा, सूर्या तावन तूं जोडटा. उजवाड म्हाका इल्लो उजवाड दी म्हणटाना तुका दिताना उरल्यांक कितें दिवंक आसा न्ही, परतून तो उजवाड खंय तावन जोडटा, सूर्या तावन तूं जोडटा. बापा तावन भायर सरता, बापातान भायर सरता बापा तावन भायर सरता. त्या सत्वीक आत्म्याक तुमचो मजतदार सत्विक कसो. आत्म्या म्हळ्यार सताच्या आत्म्या सतमाका शिकय नीतीच्या सूर्या. सताच्या आत्म्या सतमाका शिकय नीतीच्या सूर्या. बापातान भायर सरता. देखून जुवांच्या वांजेलांत वचो 14 वळ 15 आनी 16 सांगता न्ही, तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार, तुमी म्हजे उपादेश पाळटा जाल्यार हांव बापा लागीं मागतलो, हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां दितलो म्हणटा. एक John 14 verse 15-16. तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार देखून बापान दिजे जाल्यार हें सीदा बापा कडेन विचारूंक जायना. म्हजे उपादेश पाळटे जेजो मोग केल्ल्यांक, ताजे उपादेश पाळिल्ल्यांक, ताका मानवाल्ल्यांक कितें करता तो, तवळ हांव बापा लागीं हांव मागतलो बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां एक मजतदार दितलो. देखून म्हजो संबंध बापा कडेन डायरेक्ट करूंक सादत ना. म्हजो संबंध बापा आसोवें जायचे जाल्यार म्हजे मदें आनी बापा मदें एकलो आसा, मध्यस्थ आसा. तिमोथीचें पयलें पत्र वचो 2 वळ 5 1 Timothy chapter 2 verse 5. म्हजो संबंध बापा कडेन हांवें घट करीचे, तीर करीचे. म्हजो संबंध बापा सोवें आनी की गुण जायचे जाल्यार एकलो मध्यस्थ आसा. तो मध्यस्थ कोण, एक 1 Timothy chapter 2 verse 5. देव एकलोच, देव आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच. मनशा मदलो संवसारांत हांव मनीस जावन आसतना सरकार आसलेल्या बापा सवय तुजो संबंध आसा करीत जाल्यार एक मध्यस्थ देवान दवरला. खंयचो कोण तो, तस्सो मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त. मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त एकलोच. आज जेजू क्रिस्ताक तूं वळखताय, सत मानताय, ताच्या एकवटान तूं येता जाल्यार तोच तुका बापा विशयान सगळें कळीत करता. हांव बापा लागीं मागतलो म्हजो मोग करतल्यांक, म्हजे उपादेश पाळटल्यांक, आनी बाप तुमकां दितलो एक मजतदार. 16वी वळ ऐका,
तवळ हांव बापा लागीं मागतलो बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो मजतदार तो तुमकां दितलो आनी हो तुमचे सवे सदां काळ रावतलो मजतदार पवित्र आत्मा पाराकलेत तुमचे सवे सदां काळ रावतलो देखून हांवें सांगलें मनशां रुपात जेजू आमचे सवे ना आज मजतदार जावन पाराकलीत जावन जिने सांगाती जावन आमचो हेल्पर जावन एडवोकेट जावन आसा कोण जेजून बापा लागीं मागोवन धाडिल्लो तो पवित्र आत्मा देखून तो हांगा जेजू म्हणटा म्हाका आनी बापाक एकवटलेली तुमी स्विकार करतात फाटीं वसांनी वास तवळ बाप म्हजे थंय बाप म्हजे तशेंच हांव बापा थंय आसा म्हूण बाप म्हजे थंय आसा आनी हांव बापा थंय आसा म्हणून तुमी मानून तुमी घेतल्यात मानून घेतल्यात आनी हे तुमच्या मनांत चड आनी चड रिगतले हें सत कळिल्लें आपण पळय न्ही कशें उरलां पळय म्हजें थंय हें सतत न्हू केदींच पयस सरूंक ना पयस सरूंक सादत ना ह्या सतत हांव रोमलां रिगलां मात्र न्ही कितें म्हणटा तर रुटेड म्हळ्यार पाळांक गेल्यात देखून हांवें सांगलां न्ही कोलोसेकारां पयल्या 15:2-6 आनी 7 Colossians chapter 2:6-7 कितें म्हणटा जेजूस कोणी न्ही आनी कोणी क्रिस्त जेजूक क्रिस्त जेजूक तुम्ही समी म्हूण स्वीकार केला देखून बरें सांगलां हांगा क्रिस्त जेजूक म्हळ्यार अभिषिक्त जाल्ल्या जेजूक माखलेल्या जेजूक पवित्रात्म्यान भरलेल्या जेजूक क्रिस्त जेजूक तुमी समी म्हूण स्वीकार केला तो देखून तुमचो सोमी सोडवणदार जाला तर ताका तुमी स्वीकार केला तर ताचे सवे जियोंक फुडें सरा ताचे सवे म्हजे सवे जेजू आसा हांव भियेना म्हजे सवे जेजू आसा हांव पयनार देखून तुमी स्वीकार केला वय तर ताचे सवे जियोंक फुडें सरा जियोंक फुडें सरा मात्र न्ही तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे आज तुमकां देवाचें उतर दिवन शिकयलां त्या प्रमाणे तुमची जिणेची पाळां ताचेर रोंबोवन दवरा रोंबोवन दीत तुमची पाळां जिणेची पाळां ताचे थंय रोंबोवन दीत न्ही धर्मांत न्ही जातींत न्ही कुळयेंत न्ही भाशेंत न्ही संघांत न्ही संस्थांत न्ही सभेंत ती तुमच्या सांगात येवं ना आनी हांगा तुमी संवसार सांगता न्ही खंयचेय तुमच्या सांगात येवचें ना येता गी सभा तुमच्या सांगात येता गी संस्था येता गी सांगा सेवाक येता गी धर्म येता गी जात येता गी भास येता गी तालकालीच तुमकां आयकूंक मेळना जावं पुरो सुप्रीम कोर्टान कोणीय जर धर्मांतर मतांतर जाता जाल्यार क्रिस्तांव जाता जाल्यार तांकां खंयचेच रिजर्वेशन ना म्हण गरज ना तूं रिजर्वेशन मागताय जाल्यार तूं रिजर्वेशन आनी कितें क्लेम करता जाल्यार तूं जेजू थंय नाय देखून तांकां देवाचें उतर कितें सांगता तूं खरें सत जाणा जाल्यार तर क्रिस्ताक वळखलाय जाल्यार त्या घडयेंत तुवें कोणा थंय रोंबाचें तुमची जिणेची पाळां ताचेर रोंबोवन दवरा म्हाका हांव सांगता हांव उक्त्यान सांगता कसलेंच रिजर्वेशन आमकां नाका एकच आमकां जाय जे आमच्या जिणेचीं पाळां ताचे थंय रोंबोवन आसाचे तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा आनी त्या वेळार तुमच्या जिविताचेर बांदून हाडटना वडोली भावान सांगलें न्ही कांयच उणें सोमी म्हजो गळ कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गळ कांयच म्हाका आनी तयार करी जाल्यार ती वाट कोण म्हणल्यार आमी जाणा जावंक आसा जुवांजेलो 14 आनी वर्ड 6 जॉन चॅप्टर 14:6 जेजून ताका जाप दिली जेजून ताका जाप दिली हांवूच वाट सत आनी जिवीत हांवूच ती वाट हांवूच तें सत हांवूच तें जिवीत म्हजे मारिफात पळय आनी एक शब्द तुमच्या मतीन काय आसा ताजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणायचे न्ही बापा चर्ची वचूंक जाय ओन्ली थ्रू हिम देखून आमी गायता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवे धाड बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या सासना अर्थ ताजे मारिफात गेल्या शिवाय देखून इतलें सत कळीत जाल्या उपरांत सुकोनी जर तर तुमी हें सत कळीत जाल्या उपरांत आडवाट धरतात तुमी नासतात पूण ह्या सतान तुमी रमतात ह्या सतान तुमी कितें म्हणटात जियेतात जाल्यार तो जियेता देखून तुमी जियेतल्यात जोस वंजेला 14:19 जॉन 14:19 ह्या सतान तुमी जियेतात जाल्यार पळया न्ही तुमी सदां काळ जियेतल्यात आनी थोडे वेळा उपरांत
संसार म्हाका पळोवचो ना संसार म्हाका पळोवचो ना, पूण तुम्ही म्हाका तुम्ही म्हाका पळयतल्यात. पळयतल्यात. हांव जियेता देखून तुम्ही जियेतल्यात. तो जियेता की ना, जिवंत जाला की ना, सर्गा सोडून गेला की ना, महिमेवन जाला की ना, बापाची उजव्या बसून आसा की ना, तो एकलो मात्र जियेता बाबा. उरल्या विशयान आमकां खबर ना, उरल्या विशयान आमकां खबर ना, पूण ताजे विशयान आमकां सारकें सतकळी जाला. जो सोंजेला असो 3 वळ 13 जॉन 3:13 मनशा पोत सर्गांतून देवान आयिल्लो एकलो शिवाय कोणूच सर्गाक सोडून वचोंक ना म्हणटा देवाचें उतर. देखून देवाचें उतर सत्मा ना. ऐका, सर्गीत हांव देवून आयिल्लो सर्गेंत हांव देवान आयिल्लो मनशापूत शिवाय मनशापोत म्हणजे जेजू एकलो शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. हेर कोणूच सर्गी सोडून गेलो ना. देखून जेजूक सत मानल्या पर उरल्या सतमांची गरजच ना. तुका आनी म्हाका आमकां कुस्कूट गरज ना, इल्लीशी गरज ना, सेवाकांक वळखुची गरज ना, सेवा दितल्यांकी वळखुची गरज ना. सेवाकांनी कोणाक वळखा जाय, सेवा दितल्यांनी कोणाक वळखा जाय. एकच देखून उठा उठा प्राणिया सांडा सांडा वो संसार माया फाट करून येया वळखा जेजू. जेजू अशी आसली, जेजू सरशी बसली, जेजूक आयकतली, सत मानतली भागी. शहरां पुराय पिठो पिठो जावन आसात भाव भयणीनो. शहरां पोंदा त्या बिल्डिंगा पोंदा पडोवन पडोवन थंय थोडी कुसोनी गेल्यात. आदल्या हप्त्यांत एका भयणीन म्हाका सांगिल्लें, फादर तुमी सांगलें सारकें फादर, हळ्ळेंत आसलें भागी तांकां काय शांत आसात, तांकां कांय करत ना बेजार. शहरांत आसले केदाळा पोट्टा कोण ना म्हण. कोण बॉम्ब आनी कोण कितें बरोवन घालां, जें कितें बरोवन घालां. आकाश भुमी सरतली म्हजी उतरां सरची ना म्हणून बरोवन घालूं नये. आयझाया चॅप्टर 14:15-16 कितें म्हणटा. आयझाया चॅप्टर 14:16-17 कितें म्हणटा. शहराचो नाश करचो कोणें. ऐका ऐका ऐका, तुका देखतात ती तुका जीव सोडून पळयतली आनी चिंतली. संसार हालयल्लो तो संसार हालोवचो कोणें आनी राज्यान थरथरयल्लो तो राज्यान तरतरावची कोणें. मनीस होस मिसायलां घालची कोणें. संसाराची देसवाट केली. ड्रोन पळय धाडचे कोणें. शहर कितल्या कश्टांनी लोकांच्या पयशांनी स्थापन केल्लें सगळें धर्नीसामा केलां, उलपोन घालां, रस्ते बंद केल्यात, ब्रिज्जां बांदिल्लीं तुटोवन घाल्यांत, मनशांक खावंक वरविना, जेवंक वरविना. लाखांचो लाख लोक मारुभुमींत रेवेंत आसा, तांकां रावंक एक जागो ना. कालच्या दिवसांत 10 लाख लोक वाटेर आसा. 10 लाख लोक तांची घरां आनी सगळें ती धर्नीसामा जाल्यान 10 लाख लोक इरानांत तावन आज जिवा आकलासाक फोडून गेला. आनी तो बॉर्डरार थंय कांयच वेवस्था नासतना थंय आसा. आनी आमी आनीक संवसाराची आशा दवरून बसता. आमकां आनीक संवसार जाय, आमकां आनीक खावंक जाय, जेवंक जाय, पिवंक जाय, न्हेसोंक जाय. आजा ह्या खाणांत रावा भयणी. जेजू कितें म्हणून खुशी व्हरता तांकां मुखार वसा. तितल्यार जुदेव ताका परत्यान धरूंक सोदी लागले, पूण जेजू तांच्या हातांतलो सुकोवन गेलो. आतां कोणाक ह्या संवसारांत असलें हें स्विकार करूंक नाका. ते तुजे विरोधूच आसतले. गटपां करतले, खबऱ्यो करतले, वायट उलयतले, निंदा करतले, केळकोळां करतले, ओपिसो म्हणटले, हाका समजना म्हणटले, वो आसा थंय हाका कितें गोत्तू, आमी कितले हांगा सुरक्षीत आसा म्हणून अशें म्हणटले. जुदेवा वचन तांणी ऐका, तो परत्यान योर्दन उतरन जुवो आदी स्नान दिवन आसलो ते सुवातेक पावलो आनी थंय रावलो. जायतो लोक ताचे सरशी आयलो. ते म्हणटाले, जुवोन कसलेंच आसर्या केलें ना. जुवामी पळय पवित्रात्म्यान भरिल्लो मनीस. देखून पवित्रात्म्यान भरला म्हणटा जेजू बरी कित्याक आसर्या करनाकात म्हणल्यार सवाल नाका तुमच्या मतींत कोणाकी नाका. जुवांक पवित्रात्म्यान भरिल्लो एक उद्देशान सोम्याची वाट तयार करच्या. अरण्यांतलो ताळो जावन हांगा देवाचे उतार सांगता, जुवान कसलें आसर्ये केलें ना. ताका आसर्ये करची गरज पडना. ताका खाली उलोवंक देवान दिली, जानवाय दिली, धैर्य दिल्लें, मात्रें बळ दिल्लें. पूण ह्या मनशा विशयान जुवान सांगलें, पूण जुवांव देवाच्या सारक्याचो आनी सुरपायाचो जावंक पुरो, पूण देवा सारको समासम न्ही. पूण जेजू समासम. जुवांक आनी जेजूक सारके. लोक कितें म्हणटात, थोडो जुवां बाबतीस म्हणटात, थोडे एलिया म्हणटात, थोडे एरेमिया म्हणटात न्ही ना. पूण
तुम्ही कितें म्हणटात म्हणटाना पेद्रून कितें जाप दिली मॅथ्यू 16:16 मातेवस वंजेला वसूर 16 आनी वोल्ड 16 ऐका मॅथ्यू 16:16 सिमा पेद्रोन जाप दिली सीमा पेद्रून जाप दिली आनी म्हळें तू क्रिस्त तो क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत परतून पळय हांगा सीमा पेद्रू सांग तू नीज क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत जुवान खंयचे आसा हें करूंक ना गरज पडना ताणें वाट तयार केली जिनी बदलूंक ताणें उलो दिलो आर्यनांतलो ताळो जावन तर भोवमान रावलो हेत्त आग्याच्या पिलान अमनालो कोणाकच ताणें बाकी दवरूंक ना कोणाकच ताणें बाकी दवरूंक ना त्या खातीर ताका अभिषेक केल्लो पण हांगा जेजू आयला मनीस जावन आयिल्लो तो देव गॉड विथ अस इमॅन्युअल देखून आमी वाचता मातेवाच्या वांजेलांत अवस्वरी 1:23 मॅथ्यू चॅप्टर 1:23 ताका हें नांव दितलें जेजू म्हणून नांव दिलां जाल्यार आनी एक नांव ताका दितलें कसलें नांव तें ऐका एक अंक वर्सली गर्भेत जातली आणि एक पुताक प्रसूत एका पुताकी प्रसूत जातली आणि ताका इमॅन्युअल म्हणून आपयतले इमॅन्युअल म्हणून आपयतले इमॅन्युअल म्हळ्यार इमॅन्युअल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हणून देवस जो आसा तसो हांव आमचे सांगाता म्हणलो अर्थ देव मनीस जावन शब्द मनीस जावन संवसाराक आयलो जुवांस वंजेला वसवय 1:14 जॉन चॅप्टर 1:14 शब्द मनीस जालो आनी शब्द मनीस जालो आणि आमचे मदें जियेलो हो शब्द कोण वेळा काळा पयले शब्द आसलो देवा सोवें तो शब्द सदांच तो शब्द देवस जावन शब्दा रुपा देव आमचो सदांच आसा वेळा काळा पयले शब्द देवा सोवें तो शब्द सदांच आसा तो शब्द देवस जावन शब्दा रुपा देव आमचो तसो शब्द कितें जाता मनीस जाता आनी आमचे मदें जियेता देखून हांव तूं एक किंचित दुबाव आसूं नजो तुमकां नॉट इवन 0.1% हांव मुखार वास आनी जुवान कसलेंच आसार्य केलें ना पूण ह्या मनशा विशयान जुवान सांगलें सक्कडी सत जालें कितें सांगलें जुवान म्हज्या उपरांत एकलो येतलो तो तुमकां हांव तुमकां उदकान स्नान दिता म्हज्या उपरांत येतलो एकलो पवित्र आत्म्यान तुमकां स्नान दितलो काल सांगातान गेल्ले एका भावान म्हाका व्हिडियो धाडला एकले भयण म्हणटा हांगा बरयलां थंय बरयलां उदकाचें स्नान घेतना जाल्यार तूं स्वर्गाक वचनाय म्हणून उदकाचें स्नान म्हणून ते संवसारांत जाता सोन्यांगा देवाचे उतार कितें म्हणटा पवित्र आत्म्याचें स्नान नासतना सोम्याच्या एक वटान तूं येनाय स्वर्गाक तूं केदींच वचना कितले फावटी तूं उदकांत बुडोवन वयर ये कितले फावटी तूं उदकांत बुडोवन वयर ये पवित्र आत्म्याचें स्नान तुका जांकां तो पवित्र आत्मो सोलोवन व्हरता ती देवाची पवित्र आत्म्याचें स्नान तुका मेळोंक ना जाल्यार कितले फावटी कितल्याय पास्टरांनी तुका उदकांत बुडोवन काडल्या रे कांय फायदो ना आतां म्हाका शिकोवन दिवंक सुरू केल्या आनी गेल्ल्यानी तुमकां कळीत ना बाबा संवसार देवसारची कामां जायतीं चलोवन आसात आनी म्हाका उगडापी जाल्ली सतां तांकां कितचेत उगडापी जावनात देखून तांकां खाली कोणें सांगलें कॉपी कॅट म्हणटात ताका कॉपी कॅट म्हळ्यार ओ ताणें सांगलें हांवें मानून घेतलें देखून तुवें मानून घेवचें ना हें कितें बरें आयलां सत म्हूण जाना जाय देखून भाव हें सत तुमकां कळीत जाल्यार ह्या संवसारांत तुमी घट्ट नेट्ट फिट्ट कांय पिरांत ना म्हज्या सवें जेजू आसा हांव भियेना म्हज्या सवें जेजू आसा हांव पळयना देखून तो आयच्या पयल्या वचपांत आमी वाचता जेरेमिया चॅप्टर 20 वर्सेस 10 to 13 जेरेमियाच्या बुकांत वचवर 20 आनी 10 ते 13 कित्याक जायते जण अशे पुसपुसता ते म्हाका पुसपुसून दे भाव भयण कितेंय पुसपुसून दे तुका सत कळीत जाल्यार तूं निश्चिंत निर्भीत जायते जाण पुसपुसतले सगळ्या वाटांनी आखांत ताका गुन्यांवकार करा ताका गुन्यांवकार करूया आतां मस्त खरेंच सत कळीत जाल्ल्यांक गुन्यांवकार करूंक मस्त जाण येतले कित्याक हे राणी ते सत मानून घेवन वचो म्हणून आतां म्हाका सत तुमी कोणी गुन्यांवकार केल्यार आनी सांगलें पळय फोटो आयकोवचे नाका तुमी पयस वेतल्यात वय मू ना गे तशें म्हणलें ते गेल्यात कोणीय सांडल्यार हांव तुका सणसो ना म्हणलेंच गेल्यात कोणीय सोडल्यार हांव सोडचो ना म्हणलेंच गेल्यात तुमी ना म्हणल्यार कांय विशेष ना आतां तुमी येतात म्हणून न्ही वचोंक आसल्यार वशीत कित्याक म्हळ्यार आमी वाचता तिमोथीच्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 4 आनी 16 कितें 10 कितें म्हणटा ऐका 2 तिमोथी चॅप्टर 4 वर्स 10 पावलाच्या काळार जालां आतां कांय जाता जाल्यार कांय फरक पडना हांवें सांगलें न्ही हो मायक आसा तो कॅमेरा आसा कोणी म्हाका वाचूंक आसल्यार पुरो
कोणाक आयकूंक जाय तांकां हांगातावनूच आमी हें आयक अशें करता बेनाकात या संवसाराच्या आशेक लागून ह्या संवसाराच्या आशेक लागून देमास म्हाका सांडून तेस्सलोनिकाक गेला. कोण देमास त्या जाळा गेला, तोमास आतां वचूंक पुरो. देमास पावलाच्या काळार गेला, तोमास कोणी तोमास दिसना तांकां. क्रेसेन्स गलेत्सियाक आनी एकलो आसा क्रेसन्स गलेत्सियाक गलेसिया गेला. आणि तीत तिघी दलमात्सियाक गेला. तीन तिरकूट म्हणल्या बरी गेल्यात. ताचे उपरांत 16 वळी येता 18 वळी आयका कोणी वचून दिता. म्हाका पयले पटी तणकेक उबो केल्ल्या वेळार कोणूच म्हजे पक्षेक रावलो ना. सगळ्यांनी म्हाका सांडून गेलो. हाचे खातीर देव तांकां गुन्यांवकार करिना. कोणी सांडल्यार कांय फरक पडना बाबा. इतलो गी देवाच्या उतरां वरवीं सतांत इतलो रोंबलांगी हांव. कोणें सांडले कांय फरक पडना. कोणें सांडल्यार तो आमकां सांडिसो ना. कोणें फटयल्यार आमकां फटोवचो ना. ना कोणी सांडल्यार कांय फरक पडना. हांगा हे सांपोल कशें सांगता का. पूण सोमी म्हज्या बगलेन म्हज्या बगलेन रावलो. कोण बगलेन रावला. तुजें सांगता कोण आसा म्हणलें गरजेचें. सोमी म्हज्या बगलेन रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. ताणेंच म्हाका बॉल दिलें घटाय दिली. देखून हेर जातीच्यांनी खान दिशे म्हजे मार्फत सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट जाली. जेजू तुजे सवय आसा जाल्यार सुवार्ता कंटिन्यू जाता, परगट जाता, मुखार सून वता. जेजू तुजे सवय ना तर ती थंयच बंद जाता. 18वी वळ. अशें सिंहाच्या घासांतलो हांव बचाव जालो. सर वायटांतलो आनीकी सोमी म्हाका निवारतलो. आनी मुखार येदोळसो निवारला मात्र न्ही. आनी मुखार म्हाका तो निवारतलो. आनी आपल्या सर्गीच्या राज्यांत शाबीत वन पायतलो. शाबीत वन पायतलो. आतां पाटी जेरेमाया चॅप्टर 20:11 सर त्याच भाशेन जेरेमिया म्हणटा सोरस्पर म्हज्या उजव्यान एका विरा सारको उबो आसलो म्हणटा. ऐका पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवे आसा. देखून तो तुजे सवय आसा जाल्यार देखून म्हजे दुस्मनात लोण पडटले. देखून बेंबिरांत म्हाका ना कश्ट म्हाका दोशी ना जैत दिता म्हजो जेजू. बेंबिरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशी ना धैर्य दिता. ह्या जेजूक तुमी खरेंच वळखल्यात वय तर कसली खंत ह्या भिरांत तुमकां आसची गरज ना. खरेंच तुमी हें सत जाणा जाल्यार जेजू म्हजे सवय आसा. ताणें म्हाका विंचला. तो म्हाका धैर्य दिता, तो म्हाका बळ दिता, तो म्हाका राखता, तो म्हाका सांबाळटा. आज हें कितेंय करूंक हांव शकता जाल्यार म्हाका बॉल दिता जाल्यार सवय करूंक हांव शकता. सांपावला बरी हांवूय सांगता. देखून त्या जेजूक तुमी वळखल्यार मात पावना, सत मानल्यार मात पावना. ते जेजू सवय तुमी रोंबा जाय. तुमच्या जिणेच्या पाळांत तूं रोंबोन तुमी फळ दितले रूख जायचे. जेजूक साक्ष दितले तुमी ताजे सेवक जायचे. ताज्या सेवे खातीर तुमी समर्पीत जाल्ले जायचे. मात्र न्ही देवाचे उतार तुमकां मेळ्ळले तुमी हेरांक दिवचे तसले वय तुमी धर्मदूत जायचे. म्हणजे धर्माचे दूत न्ही सत तुमकां कळीत जाल्लें त्या जेजूक तुमी परगट करचे तसले जायचे. हे भाग जेजूक खरेंच देव म्हणून स्विकार केल्यार तुमकां सर्वांक देव फावो करून दी म्हणून हांव मागतां. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. हांव येयलां तुमकां जिवीत मेळ्ळो म्हणून बरोवन उमतोंच्या मापान तें मेळ्ळो म्हणून म्हणटा जेजू. मोगाच्या दैजी वर्ल्ड TV विक्षकांनो तुमकां सर्वांक फादर जेरिसो प्रणाम. हांव तुमकां सर्वांक एक बरी खबर हाडून येयलां. ह्या एप्रिलाच्या पयल्या तारखेतावन सकाळीं 6:30 वरांतावन 7:30 वरां पर्यंत सदांय जिविताची झर वाळटली. तशेंच हर एक आयतारा सकाळीं 9 वरांतावन 10 वरां पर्यंत मेसाचें बलिदान तशेंच वाचपाचो नियाळ तुमकां आयकूंक मेळटलो. आमी सकयल संतोश पावया, देवाक अर्गां दिवया, जिवंत जेजू ते आमचो भावार्थ वाडया आनी सडया. तुमकां सर्वांक देवाचें बेसांव.
जीविताची झर संगीतां येता जीविताची झर सर्वांगीता जेजू जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर दिता जीविताची झर जीविताची झर